लूक जेजूचो जल्म चॅप्टर 2 सगळ्या संवसाराची लोकगोंती कोची म्हूण त्या दिसांनी भोवश्रेश्ठ सम्राजाचो हुकूम भायर सरलो. ही पयलीच लोकगोंती किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवाक वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो म्हणटोच जुजय गालिल्यांतल्या नाजरेत नोगरांत हावन जुडेयांतल्या बेथलेहेम म्हणलोल्या दाविदाच्या नोगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले ते गोरबेस्त आसलोले मारी सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे परसूत जावचे दीस बोल्ले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाल्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. गवळी आनी देवदूत. त्याच खेड्या गांवांत रातपारो करून गवळी आपले हिंड राखताले. सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे सोंशें उबो जालो आनी सर्वेस्पराचें तेज तांचे भोंवती परजळ्ळें आनी ते भिवन थरथरले. देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. पळयात, व्हडा संतोसाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां आनी होच संतोस सगळे परजेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नोगरांत तुमकां एक सोडवणार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां खुणा फाल्यांनी गुटलायल्लो आनी खावणेंत दवरलेलो तुमकां एक बालोक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच त्या देवदूता बरोबर देवदूतांची एक उरपोंद सर्गार थावन देंवलोली दिश्टी पडली. भोव उंचल्या सर्गार आसत्या देवाक महिमा आनी पृथ्वेर आसत्या मनशांक ताची दया आनी शांती. आनी देवदूत तांचे सोशिले काडून सर्गार वेतोच गवळी एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमी बेथलेहेमाक वचूया आनी जें कितें घडलां आनी सर्वेस्परान आमकां कळीत केलां तें पळोवन येवया. आनी वेगीं वच जाल्यार मारिया, जुजे आनी खावणेंत दवरलेलो बाळक तांकां मेळ्ळीं. बाळकाक पळोवन जें कितें ताचे विशीं तांकां सांगलोलें तें तांणी परगट केलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगलोली खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. मारिया ह्यो सगळ्यो घडण्यो आपल्या काळजांत घडोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाक महिमा दीत आनी ताची वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाक जेजू म्हूण नांव घालतात. बाळकाची सुन्नत करूंक 8 दीस भोवतोच जेजू म्हूण ताका नांव घालें. हेंच नांव तो आपले आवयच्या कुसव्यांत संभोवचे आदीं देवदूतान ताका घालचें म्हूण सांगलोलें. बाळका जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. मोइजेसाचे समृती प्रमाणें तांची शुद्धी करचे दीस भरले. तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो दर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयल्लो जातलो. सर्वेस्पराचे समृतींत बरयल्ल्या ह्या उतराचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे समृतींत सांगलोलें आसा त्या प्रमाणें कोडव्यांचे जोडयेचो ना जाल्यार पारव्यांच्या 2 पिल्यांचो योद्न समर्पूंक बाळकाक जेरुजल्याक व्हेलो. तेन्ना सिमेओन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजल्यांत आसलो. तो इस्रायेलाचे नवसरणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केलें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी समृतीचे चाली प्रमाणें बाळका जेजूक करचें आसलें तें करूंक आवय बापूयन ताका भितर हाडलो तेन्ना
ताणेंय ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवून म्हजेच नदरेन हांवें देखली. परजांक उजवाडाय तो प्रकाश तुजे पोरजे इस्रायलाचो तुवेंच फावो केलोय प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक इस्रायलांत जायतीं जाणां भुंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरी कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांचीं गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजें कालीज आसपास विटतली. आशेराच्या कुलाची फानुएलाची धूव आना नांवाची एक प्रवादीन आसली. ती उतार पिरायेक पावलोली. लग्न जाल्ल्या उपरांत विधवा जायसर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेली आनी आतां पिरायेची तिका 84 वर्सां जाल्लीं. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देवाची भक्ती कोत्ताली आनी देव मंदिरानूच आसताली. ती त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुजाल्याचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक बालकाची खबर ती सांगूंक लागली. नाजारेतकार जेजूचें गुपीत जिवीत आनी सर्वेस्पराचे संमती परमणें कच्चें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत तीं गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेलीं. वर्सांनी वाडटां भुरगो घट जायत वेतालो आनी जाणवायेन भरोन येतालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. भुरगो जेजू देव मंदिरांत. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुजाल्या वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना तीं उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेलीं. आनी उत्सवाचे दीस चल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेरुजाल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बराबर आसलो म्हूण समजून तीं एका दिसाची वाट चलोवन आयलीं आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातोच ताका सोदीत तीं परतून जेरुजाल्याक गेलीं आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यान्याचें आनी ताच्या जबाबांचें मोटें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन तीं अजाप जालीं आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालें. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकलो आसल्यात? पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. देवाचें उतर हें.